देवाचें उतर मोगाचें हातेर. देवाचें उतर मोगाचें हातेर. क्रिस्तदय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज आमी सालोरेसाच्या वार्षिक महापर्वेच्या पयल्या मिसाच्या संभ्रमांत हजर जाल्या. हांव तुमकां सर्वांक हांव स्वागत मागता आनी बेस्ताची परबी पाठयता. मात्र न्ही, सालोरेसाची बेसावां तुमचेर मागता. सांगल्या प्रमाणे आयच्या दिसा आमी देवाच्या उतराचो आयतार आचरण करता आनी तेंच देवाचें उतर उगडपण ग्रंथांत 3ऱ्या अध्यायांत 9व्या वळींत आमकां कळयता, हांव तुजो मोग करता. आनी हेच ह्या फेस्ताचो संदेश. आनी देवान तसो मोग आपल्या उतरांनी आनी करण्यांनी दाखयला. आनी देवाचो मोग अपरिमीत जावन आसा, मात्र न्ही, तो बलिश्ट जावन आसा. देखूनच सांत पावलो रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 8व्या अध्यायान 35व्या वळीन सांगता, हू कॅन सेपरेट अस फ्रॉम द लव ऑफ क्रायस्ट. कोण आमकां क्रिस्ताच्या मोगांतल्यान वेगळे करीत वा मेकळें करीत? अडचण वा कश्ट, आकांत, दगदोणी, खंड जेवणाचो वा नेसनाचो तत्वार कितेंच ना. आमकां क्रिस्ताच्या मोगांतल्यान मेकळें करूंक जायना. आनी हेच देवाच्या मोगाची सकत. आनी तेच मोगाची सकत देव ताच्या उतराद्वारे आमकां कळयता. देखूनच हे दोनी संदर्भ ओट्टू घालून हांवें सुरवातेक सांगलें, देवाचें उतर मोगाचें हातेर. देवाचें उतर वा पवित्र पुस्तकाक खंयच्याय की सरी करूंक वा कंपेर करूंक आमकां जायना. जाल्यार आज आमच्या समजणे खातीर हांव देवाचें उतर वा पवित्र पुस्तकाक करंट वा इलेक्ट्रिसिटी वा वीज सक्तेक हांव कंपेर करता वा सरी करता. सामान्य जावन केदाळ आमकां धग जाता, त्या दाळा आमी फॅन ऑन करता वयम. आनीक चड जग जाता त्या दाळा आमी कुलर घालता वा एसी घालता. अशें समाधान आमची येता. काळोखाक वा रात जाताना दिसानातल्या वेळार आमी लायट ऑन करता आनी आमकां सकड नितळ दिसता, नाजाल्यार गैरे गैरे दिसता. हाका करंटाचो उपयोग जाता. केदाळ आमकां तान लागता वा इतर कुडीचे गरजे आसात, तेन्ना आमकां उदकाची गरज आसा आनी आमी पंप ऑन करता, उदक येता, हाका करंटाची गरज आसा. एका जाग्यार आनी एका जाग्याक वचूंक आतां इलेक्ट्रीक बसां, कारां, बायकां, रिक्षा आयल्यात आनी हाका करंटाची चार्जाची गरज आसा. आमच्या अन्य व्यक्ती कडेन उलोवंक, संबंध संवाद इश्टागात दवरूंक मोबायल फोन आसात आनी हातूंत उलयचे जाल्यार मोबायलार चार्ज करचे, हाका करंट जायच. अशें पळोवंक येतना हर एक संदर्भार करंट, इलेक्ट्रिसिटी ह्या वीज सकत आमकां फायद्याची म्हूण बगता आनी आमकां हें जियोंक कुमोग करता, आदार दिता आनी आमची जिणी सलीसायेन जियोंक करपा दिता आनी सलीसायेन जियोंक आदार दिता. अशेंच पवित्र पुस्तक आमच्या जिणयेच्या हर एका संदर्भार आमकां कुमोग करता, आदार दिता, फायदा दिता, गरजेचें जाता. जावंक पुरो कश्ट, बेजाराय, आकांत, संतोष, अत्रेग वा एकसुरपण, पिडा शिडा, संतोष वा आकांत, हर एका संदर्भार हर एका क्षेत्रांत देवाचें उतर आमकां धैर्यान भरता, परवशान भरता, भवार्थ सडयता आनी मोगांत आमकां थीर करता. देखूनच ह्या देवाच्या उतराचेर प्रेरीत जाल्लो सांत पावलो तिमोथेंकारा बरयल्ल्या 2ऱ्या पत्रांत 2ऱ्या अध्यायांत 9व्या वळीन सांगता, देवाचें उतर सांकळींनी बांदून घालूंक जायना. यू कॅनॉट चेंज द वर्ड ऑफ गॉड. देवाच्या उतराची सकत स्थिती. देखूनच जेजू मातेवाच्या बांदेलांत 26व्या अध्यायांत 35व्या वळींत सांगता, भुमी आनी अंतरळ सरत जाल्यार म्हजी उतरां सरची नात. हेवन एंड अर्थ विल पास अवे बट माय वर्ड्स विल नेवर पास अवे. हीच देवाच्या उतराची सकत. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयच्या दिसा ह्या विशेष फेस्ताच्या संदर्भार देवाचें उतर कशें आमकां हातेर जाता म्हणल्यार पळोवया. क्षेत्र साबार आसात, पूण आयच्या दिसा आमच्या नियाळाक फकत 3 क्षेत्र वा 3 इन्स्ट्रुमेंट वा 3 हातेरां आमी वापरया. पयलें इन्स्ट्रुमेंट ऑफ लव वा मोगाचे हातेर.
देवाचें उतर आनी मोग आमकां हर एका दिसा थीर जावंक कळयता. माते वसुवांचेल 22 अध्याय 29वी वळ आमकां सांगता, लव युअर नेबर्स एज यू लव युअर सेल्फ. तूं तुजो मोग करताय तशें तुज्या पेलासोय तूं मोग कर. आनी जेजून देवा बाबाचो मोग केलो, आपल्या वडिलांचो मोग केलो, आपल्या शिसांचो मोग केलो आनी मनशा कुळाचो मोग केलो. देखूनच आपलें जिवीत तो मनशांक समर्पण दिता, अर्पण दिता. आनी देवान हो मोग उतरांनी मात्र न्हय, करण्यांनी करून दाखयलो. देखूनच जुवांस वांजेल 3 अध्याय 16वी वळ सांगता, देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक ताणें संवसारी धाडलो. आजकाल आमच्या घरांत हांव आमची घरचीं वा भुरगीं वावराक वा शिकपा नेमती परगांवाक गेल्यांत वा पीजींत वा हॉस्टेलांत रावतात. जावंक पुरो कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, लंडन, बेंगलोर म्हणून विविध जाग्यांनी ते शिकपाक आनी वावरां नेमते गेल्यात. आनी ह्या संदर्भार आवय बापायचे अर्दे काळीजांनी म्हणून आपले भुरगीं आसले कडेन आसता आनी भुरग्यांक तांच्या कोर्सो उगडास येता. केदळा आवय मासलेची कडी वा दुकरा मासाची पोडी वा इल्ले लोणशाची कडी साकताना आवय बापायक भुरग्यांचो उगडास, आबा व्हडले मायक नातरांचो उगडास आनी खंडीत भुरग्यांक आपल्या वडिलांचो उगडास येता. आनी हस्स जावन आसा कुटुंबाचो मोग. आनी ह्या कुटुंबाच्या मोगांत आमी सदांच तीर रावसाय. नंतर आमची भुरगीं वा आमची वडिलां आपल्या जिमेंतांत उणेपण वा एकसूरपण बघतात आनी खंयच्याय संगती फाटल्यान वा खंयच्याय व्यक्ती फाटल्यान ते वेतात. देखून आमच्या कुटुंबांत मोग भोव गरजेचो. हो मोग बेश्टेच उदेना, पूण हो मोग त्याग आनी सॅक्रिफिसा मुखांत उदेता. जर हो त्याग आनी सॅक्रिफायस आसा तर कुटुंबांत मोग आसा. तर दुसरे हातेर जबाबदारीच्या हातेर वा इन्स्ट्रुमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी. जेजून आपल्या मिसावांत वा आपली जबाबदारी ताणें सारकी पडली आनी कितले कश्ट भोगल्यारी तो आपल्या मिसावाक खांद मारता. देखूनच लुकाचो वंजेल 22 अध्याय 40 आनी 2री वळ आमकां सांगता, म्हजी खुशी न्ही बापा, तुजी खुशी जावं. आनी अशें जेजू आपल्या जबाबदारेंत आपल्या मिसावांत संपूर्ण वा परफेक्ट म्हणल्यार आमकां दिसून येता. आमी आमची जबाबदारी पाळूंक आसा. हर एकल्यांक एक जबाबदारी आसा. प्रत्येक कुटुंबांत कितें जबाबदारी आसा ते म्हणणेचो ग्रंथ 22 अध्याय 7वी वळ आमकां शिकयता. वडिलांनो, भुरग्यांक सारके वाटेन चलया. वडिलांनो, भुरग्यांक सारके वाटेन चलया. तांच्या म्हाताऱ्या प्रायापासून ते उगडास दवरतली. हे वडिलाची जबाबदारी. तर भुरग्यां पासून सांग पावलो एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत 6व्या अध्यायान 1ल्या वळेन सांगता, भुरग्यांनो, सर्व संगतींनी वडिलांक खाल जाया आनी सर्वेस्परा देवाक हे मानता. भुरग्यांनो, हर एका संगतींत वडिलांक खाल जाया कित्याक सर्वेस्परा देवाक हे मानता. तर आमची जबाबदारी कितें आसा तें आमी जाणाव. जावंक पुरो कुटुंबांत, फिरगजींत वा समाजांत, शिकपांत वा वावरांत आमची जबाबदारी सारकी आमी पाळल्यार आमी यशस्वी जाता. तिसरें क्षेत्र बरेंपणाचे हातेर वा इन्स्ट्रुमेंट ऑफ गुडनेस. देवाचें उतर आनी बरेंपण एकामेका ताळ पडटा. तुमी चिंता आसता न्हू 100 वर्सां उपरांत म्हणजे 2126 तुमचे बायक आनी कार माती गावन येता. तुमचे फोटे आनी आल्बम वाळे गावन येता. तुमची आस्त बदीक वा बँक बॅलन्स कितें आसा तें कोणाचेंय जावन येता वा उरल्यार तें गव्हर्मेंटाचें जावन येता. तुमचें म्हणलें कितेंच उरना, पूण तुमचें बरेंपण, तुमी केल्लें बरेंपण मात्र सस्नाक उरता. 4 जाणां तुमच्या विशयांत तुमी केल्ल्या बऱ्यापणा पासत मात्र तुमचो उगडास करता. शिवाय तुमचे कडेन कितें आसलें तें कोणाक उगडास उरना. देखूनच एकलो बरयणार सांगता, द फ्रेग्रन्स ऑफ द फ्लावर फ्लोस इन द डिरेक्शन ऑफ द ब्रीज. द फ्रेग्रन्स ऑफ द फ्लावर फ्लोस इन द डिरेक्शन ऑफ द ब्रीज, बट द गुडनेस ऑफ मॅन फ्लोस इन एव्हरी डिरेक्शन.
एका फुलाचो परमळ वारे आयिल्ल्या कुशीन मात्र वळता, पूण एका व्यक्तीचें बरेंपण चराय कुशीनी वळता. आनी हाका उदाहरण सालोरेस. सालोरेस दुर्बळां खातीर, दुबळ्यां खातीर आनी की तो बर्स जळटा. देवाच्या शेतांत फुललें हें फूल अजून पर्यंत ताचो परमळ चराय कुशीनी वांटून दिवन आसा. आनी सालोरेसाच्या ह्या पुणशेतांत, ह्या बजिलिकांत आसून असलो अनुभव म्हाका आसा, कित्याक हर एका दिसा म्हणल्या बरी हांगासर विस्मिता आजापां घडटात. हें जावन आसा सालोरेसाचें बरेंपण आज म्हाका आनी तुमकां हें बरेंपण करूंक तसो प्रेरणा दिता. आनी एका कुशीन आमच्या गुवळी बापान उठबीच्या हे वरस दुबळ्यांचें दुर्बळांचें वरस म्हूण प्रसारलां. आज हें मीस जाल्ल्या उपरांत आमी तांबडे गुळे आनी हलवा कांडून घरा वचून आयकलो शर्मा विसरल्यार सादारण म्हजी इगत दुर्बळांच्या वर्सा बरीच जाता. बडावना मातू इडेयल्ली होयत म्हूण दुर्बळाचे उतर इड्यांत जावन गेले. तर अशें जावचें नाका. आमी देवाच्या उतराचेर प्रेरीत जावन मोगान, जबाबदारेन आनी बरेपणान जिवंक हे उकरेसाचें बलिदान आमकां प्रेरण जावं आनी हाका सालोरेसाची मजत आमकां मेळ्ळो म्हूण मागया. कित्याक देवाचें उतर मोगाचे हातेर.